आज कितली कुटुंबां घोव बायलांमध्ये फूट पडल्या आणि हे भुरग्यांक चड वायट जाता. भुरग्यांक चड मार खातात भुरगीं आयज कित्याक घोव आनी बायल बरे मोगान चलोनात. घोव आनी बायल झगडटात. घोव आनी बायलां मदीं एकवटना जाल्यार ताचो मार फार भुरग्यांचेर येता आनी तुजीं भुरगीं तूं पिड्यार कोत्ता. तूं बायल जायते फावट आपणाचें चिंतता, घोव आपणाचें चिंतता, दोगांय एकामेका लागीं झगडटात, भुरग्यांचें चिंतिनात. भुरग्यांचो फुडार पिड्यार कोत्तात ही तीं कुटुंबां जीं घरांत झगडीं कोत्तात घोव बायलां. व्हडलो परिणाम जाता भुरग्यांचेर आनी तुजीं भुरगीं दुखवलोलीं भुरगीं कशीं वाडटलीं. जे भशेन एक झाडाक तूं मार बडोवन घालता जाल्यार तें झाड कशें वयर सरतलें. एका गोरवाक तूं मारून मारून गाय कोत्ता जाल्यार ते गायाच्यो मावो त्या गोरवाक उरतल्यो. तशेंच तुज्या भुरग्याक तूं आनी माय पाय झगडटा. भुरगें कांय नको अशें समजूं नाका. भुरग्याक सायकोलॉजिकली आनी स्पिरिच्युअली भरपूर मार बसता. देखून गूड रिलेशनशीप मायचे आनी पायचे मदें बरे संबंद एकदम एब्सोल्युटली गरजेचे.